हांगा न्हय थंय बाय अशी गत सध्या करमल घाटाची जाल्या। घाटार वचत थंय आडमेळीच आडमेळी, अपघात जायना असो दिसच वचना। महत्वाचे म्हटल्यार गाडयो काडटले जाल्यार पुलिसां कडेन क्रेन ना। मंगळारा ह्या घाटार परत 2 अपघात जाले, पूण कोणाक दुखापत जावंक ना। पूण येरादारी मात वराची वरां आडावन उरली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। जेन्ना काणकोण साकून मडगांवच्या दिशेन वयता त्या वेळाचेर सगळ्यात पयलो लागता तो आमकां करमल घाट। ह्या करमल घाटाचेर इतले अपघात जाताले की ताका लागून ह्या घाटाक पूर्णपणे मरण घाट अशेंच नांव पडिल्लें। आनीक कांय तेंपार जर पळयलें जाल्यार हे जे अपघात जावपाचो सिलसिला मातसो कमी आशिल्लो, पूण आतां 4 दीस जाले पावस परत सुरू जाल्ल्यान ह्या करमल घाटाचेर आतां परत एक फावटी अपघात जावपाक सुरू जाल्यात। आयज सकाळची 6 वरांचेर ही येदी व्हडली लॉरी खास करून कारवारच्या दिशे साकून जेन्ना मडगांव वयताली त्या वेळाचेर ती हांगासर रस्त्यार पलटली आनी ह्या गाडयेचेर जे व्हडले लांबेले पायप आशिल्ले ते पूर्णपणे रस्त्यार पडले आनी गाडी रस्त्यार पडलेल्यान पूर्णपणे रस्तो असो हँग जालो। जेन्ना काणकोणच्या पुलिसेक कळ्ळें तांच्यांनी ज्या ज्युडिशरीच्या अंडर येता त्या कुंकळच्या पुलिसेक इन्फॉर्म केलें आनी ताच्या उपरांत हांगासर तांच्यांनी क्रेन हाडून काडटा म्हळ्यार जवळ जवळ 7:30 ते 8 वरां जालीं आनी तेदो पर्यंत जो दोनी सायडीन रस्तो सारको हँग जाल्लो। आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना हांगासर एक्सिडेंटान रस्तो हँग जालो आनी जेन्ना लोडाच्यो गाडयो वयर चडटाले त्या वेळाचेर त्यो गाडयोय कांय बंद पडले आनी त्यो गाडयो बंद पडिल्ल्यान परत आनी एक फावटी रस्तो असो हँग जालो। म्हणजे दुश्काळाक 13वा म्हयना म्हणटा पळय तशें सिच्युएशन तयार जालें। पूण 2 ते 3 वरां लागून हांगासरल्या पुलिसेन गाडी काडलेली आसा। हो जो जरी करमल घाट जरी अर्दो कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या अंतर्गत येता आनी अर्दो काणकोणाक जरी येता जाल्यार ह्या दोनूय पुलिसे कडेन आजुनूय जे आसा ती फूल टायम क्रेन नाशिल्ल्यान जेन्ना केन्ना अपघात जाता त्या वेळाचेर जवळ जवळ 2 ते 3 वरां झक मारीत पुलिसेक क्रेनीची वाट पळोवची पडटा, नाजाल्यार हाका आपय ताका आपय हे फक्त अश्यो गजाली करीत दीस काडचे पडटा। हाजे खातीर गव्हर्मेंटान बेगिनान बेगीन हाका क्रेन दिवपाक जाय, जेणे करून पुलिसेक जेन्ना रस्ते जेन्ना हँग जाता त्या वेळाचेर बेगिनान बेगीन जे आसा ती सिस्टमॅटिकली गाडयो सुरळीत करपाक जाय, वाहतूक सुरळीत करपा खातीर। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।